दिसता की फॉरेस्ट कवर वाडटा हांगासर CRZ रिस्ट्रिक्शन्स आसा, नो डेव्हलपमेंट झोनय आसा, मागीर आनी कितें प्रायवेट फॉरेस्टाचे बी येता, मागीर उरता कितें असो प्रश्न खूब जाणांक दिसता. ह्या हाजेर रिस्ट्रिक्शन येवपाक जाय जाल्यार तो डेव्हलपमेंटाचेरय येवपाक जाय आनी फॉरेस्ट कवर जे आसा ताजो एक रॅशनल हें करून करचें पडटलें. वी कॅनॉट गो ब्लँकेट दिसता, पण आमची सगळ्यांची ही जबाबदारी आसा. 35 जाण आयले हांगासर आनी ते सगळेच जाण हांगासर आपले इस्टॅब्लिशमेंट घालपाक लागले. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तर जातलेंच, पूण त्याच बरोबर आमकां आसलेले आमचे जी नैसर्गीक संपत्ती जी आसा ती राखून दवरपाची गरज आसा. तातूंतले हांवें म्हटलें तशें रॅशनल कितें आसा तातूंतले एक हें जाय काय नाका हाचे विचार करून ठरोवपाक जाय. पण ताजे खातीर फॉरेस्टाचेर आत्तां रिस्ट्रिक्शन घालपाक जाय अशी आत्तां तरी गरज दिसना. इको टुरिझम, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स येतात, वी ऑलवेज वेलकम देम. वी हॅव सेड नेवर नो टू देम. सो पण तांणी आपापले हे सगळे इको टुरिझमाचे किंवा इको फ्रेंडली, इको सेन्सिटिव्ह एरियाज बी आसात तांच्या खातीर पूरक आसलेले उद्योग धंदे जर हांगा येता वी विल नेवर से. चालू आसा डेटा कलेक्शन चालू आसा ताजेर आनी ते कलेक्शन सगळे डेटा कलेक्शन जातकर आमचे वायल्ड लायफ बोर्डा कडेन थ्रू अवर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ते थंय येतले आनी मागीर ताजेर आमचे वायल्ड लायफ बोर्ड आसा तो एप्रोप्रिएट डिसिजन म्हणजे ते रेकमेंडेशन सेंट्रल वायल्ड लायफ बोर्डाक करतले. दोन्ही वाटेन आसा. अनेक कशें आसा खूब जाणांच्यो कंप्लेंट्स येतात, पण तो कंप्लेंट कशें एक सगळे आमच्या हांगासर हें करता तेंकां अशें तेजें व्हेरिफिकेशन आमचे फॉरेस्ट ऑफिसर्स आसात ते प्रत्यक्ष त्या सायटीचेर जातात. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या बरोबर वचून ते तांकां बरोबर घेवन ताजें नुकसान कितलें जालां, खरेंच कितलें जालां हाजो सगळें असेसमेंट करून मागीर तो इफ सच कंप्लेंट्स आर देयर, इफ सच इन्सिडेंट्स हॅव ऑलरेडी हॅपन, वी विल व्हेरीफाय देम. Our officers as well as along with our agriculture officers हय हो घेतले आणि थंय प्रत्यक्षान एग्रीकल्चरिस्ट जे आसात म्हणजे शेतकार भाव आसात तांचे कडेन उलोवन हाजेर आमी फायनल